इतिहास आहा तो इतिहास जावन गेलो। भाऊ साहेबाची वक्तव्य आपल्या राजकीय फायद्या खातीर आज चालू आसा, कारण मर्जर करतालो, मर्जर करता त्या वेळाची परिस्थिती ही वेगळी आशिल्ली आणि प्रत्येक जाण आणि नव्या युवक जे नवी पिढी जी आसा ताका भाऊ साहेबाची कार्याची म्हायती दिवना, सारकी म्हायती ना कोणाकूच। नवी पिढीक म्हायती ना खंयच्या परिस्थितीत गोवा लिबरेशन जातकीर ताणें खंयचे प्रयत्न गोंय फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केलो सिंगल मनशान, ते कोणाक म्हायती ना। आनी त्या खातीर मता खातीर आपल्या परीन मता खातीर गैरसमज पसरवपा खातीर त्या वक्तव्याचो आज अफवा पसरयल्यो वता, कारण ल्हान जे यूथ आहा ते युथाक घडोवन घालपाचो प्रयत्न जाता, कारण तांकां खबर ना, कळ्ळें। त्या खातीर त्याचो आमी निशेध केलाच, आमी निशेधूय करता। त्या खातीर सांगता न्ही भाऊ साहेबाचें खरें कार्य हें स्कुलान प्रत्येक भुरग्याक कॉलेजीन हें सांगूंक जाय, कारण भाऊ साहेब फक्त एका पक्षाचो नाशिल्लो, तो सर्वसामान्य माणसाचो आशिल्लो, गोर गरिबाचो आशिल्लो, बहुजन समाजाचो आशिल्लो। कितें इतिहास जाणून घेवपाक जाय, तांणी सारको सांगचो। आज प्रत्येक मोठे मोठे लिडर जावन गेले, आमचे शिवाजी महाराजाचो सुद्दां तेवटेन तेवटेन लोक म्हणटा, तेंचें खरें कार्य तें सांगूंक जाय जनतेक, नवे पिढीक, कारण नवे पिढीक आज खबर ना, कारण नवी पिढी जी आसा ती आज कंप्युटराची, मोबायलाची, इंटरनेटाची आनी तातूंत ह्यो गोश्टी खूब कमी आहा, नव्यो नव्यो गोश्टी थंय आहा। आनी त्या पद्दतीन जर आमी आज जर गेलो जाल्यार आमकां हें राज्य त्याच भशेन फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आमी सगळे जे गोंयकार आसा, भारतवासी आसा ते फुडें व्हरूंक शकता। आनी तुमचो डिमांड कितें म्हणलें तुमी आसा म्हणून? हांव एक सांगपा म्हणजे भाऊ साहेब बांदोडकरांचें हांव मागता त्याच्या जयंती निमित्त जें काम त्याच्या समाधीचेर सरकारान हातांत घेतलां तें काम बेगिनात बेगीन फुडली पुण्यतिथी येवचे पयलीं पूर्णत्वाक सरकारान व्हरचें अशी नम्र विनंती हांव सरकाराक करतां। थँक्यू।